चाराण्याची सुपारी चाराण्याची सुपारी चाराण्याची सुपारी चाराण्याची सुपारी चाराण्याची सुपारी आम्ही असा सोण्णा फेरी पॉइंटार सोण्णा आणि रायबंदचो जो फेरी पॉइंट आसा ज्या फेरी पॉइंटार हांगा येयल्ले आसा आणि एक निषेध मारपाक येयल्लो आसा. तो निषेध म्हणजे जो फेरी बोट चार्जीस जो चार्जीस टू व्हिलराक लायिल्ल्यो आसा आणि फोर व्हिलराच्यो वाडयल्ल्यो आसा हेज्या बाबतींत आमी निषेध मारपाक येयला सरकाराचो. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो हो आमचे जेन्ना येता आयज कितलेशे कामाक येता कोण आनी खंय वयता सगळ्याक ट्रॅव्हल जाता आणि जो आमचो हे सायडीच्यान म्हणजे सिटी कनेक्टिंग टू द आयलँड हो जो स्ट्रेच आसा आयज हांगा खंय ना खंय चार्जीस लायल्या सरकारान आणि इतलो तेंप जालो. तुम्ही पळयता आसतले कितले वर्सांची वर्सां आमी ही फेरी बोट यूज करता. हांगाच न्हू कितलेशे कडेन फेरी बोट यूज जाता आणि हो पारंपरीक ट्रॅडिशनल ट्रान्सपोर्ट हो आमी मानून घेता आणि ट्रॅडिशनल ट्रान्सपोर्टाच्या थ्रू आमकां कितलोसो फायदो जाता लाभ जाता लोकांक. पण आयज हो सर्व्हिस सेक्टर आसा म्हटल्यार सर्व्हिस हो सरकारान दिवपाक जाय. मात आतां तुम्ही पळयता आसतले प्रत्यक्षान सगळे कडेन सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आणि सेम वे गोंयान आयज फेरीचेर बसून तेंच्यानी चार्जीस लायिल्ले आसा. जो टू व्हिलर आसा ताका 10 रुपया आणि फोर व्हिलर आसा ताका 40 रुपया हो चार्ज लायला. मोटर व्हेकल जो कमर्शियल आसा तांकां 100 रुपया आणि जो मोटर व्हेकल सोडल्यो आसा ताका 400 रुपया हो जो चार्जीस लायला हेजो आमी निषेध करता. गोंयकारांक जितले तुम्ही पळयता आसता लोकल हांगांतल्यान वयता आनी हांगा कितलेशे लोकल जमलेले आसा ते लोकल तुमकां सांगतले आपणाचें कितें आसा तें. पण हो जो सरकार एवरी टायम ते सांगता की लोकलांक आमी हें दिता तें दिता तें दिता हें दिता आयज दिवपाचें सोडून तुमी घेता आनी बोल्सांचे काडून तूं आपणा कडेन घेता ही परिस्थिती जाल्ली आसा. तशेंच तुमी एक सोलार फेरी म्हणून हाडली. सोलार फेरीचो आयज खंय आसा आतां पत्ता कांय ना. 4 करोडाची सोलार फेरी कोणाचे पयशे गेले आयज आमचे टॅक्स पेयर्स मनी जे आसा लोकांचे ते पयशे गेले आणि ती सोलार फेरी खंय चलता बंद पडल्या कांयच ना. ती खंय खंय उडयल्या खंय कोणाच्या कोनशान उडयल्या ती बसून खबर ना. अशें तुमी जेन्ना हें करता वेस्ट ऑफ मनी करता आनी जेन्ना रेव्हेन्यू तुमकां ना म्हणटा रेव्हेन्यू कमी आसा ताका लागून रेव्हेन्यू जनरेट करपाक सोदता असो बर्डन तुमी लोकांचेर घालपाचो. आमी हेजो निशेध करता आणि आमी मागणी करता की हो जो हें तुमी नोटिफिकेशन हाडला हो नोटिफिकेशन जाता तितल्या बेगीन तुमी स्क्रॅप करचो नाल्यार आमी जे लोक आसा ते ओगी रावपाचे ना गोंयकार ओगी रावपाचे ना. म्हाका तो दूख भोगता गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलाचें तें आयकून. कितलीं वर्सां जालीं आमी आहा हांगा ह्या आयलँडान जगता आमी. पूण हें केन्नाच फेरीचो हें करूंक ना. 10 रुपया हाडले गाडयेचे हाडले स्कुटराक फ्री हाडली. ते कित्याक ताणें हें केलां तें करपाचें न्ही. आतां 10 रुपया तर आमी दिसाक काडले तर कितले व्हेकलां येतात वेतात तांचो दुडू कितले क्रोर जातात हांगा तेही घालतात क्रोर ते म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारूंक जाय. आनी तितलेंच न्ही आतां ह्यो आमच्यो पंचायती आहात आमच्यो सोण्णा पंचायत आहा ती कित्याक बगी आहात. तर काय फरक पडना 10 रुपया आणि पर डे 10 रुपया देतात आणि पर 2, 3, 20 रुपया म्हणजे 20 × 30 600. सो कांयच फरक पडना जाल्यार नोटिफिकेशन कित्याक काडला. सिंपल आन्सर आहा. तर सेम रेट आहा जाल्यार नोटिफिकेशन काडपाची गरज कित्याक आसली. म्हणजे हेचे इकॉनॉमिक्स तुका सांगता की तेणी सांगला की 3 ते 4 कोटी एका रेव्हेन्यू मेळटले. आमी ऑलरेडी पयलीं सांगले आसा की 70 लाखाचे ते कॅल्क्युलेशन पळोवंक गेल्यार ते 10 रुपयाचे जाता आतां ते 45 जातले 50 जातले. त्याचे कॅल्क्युलेशन पळोवंक गेल्यार तुमकां ते 2 ते 2.5 कोटी आमी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिल्ले आसा. तितलो पयसो ऑलरेडी सरकाराकडे इतली वर्सां आसात सरकाराकडे म्हणजे त्या डिपार्टमेंटाकडे आसा. सो एव्हरेज पयलीं जाल्यार लास्ट 6 वर्सांची 5.4 crores अनयुटिलायज उरता आरएनडीचो हा सरकारातून आरएनडीचो जे सरकार बजेटांतून डिपार्टमेंटाक दिता पळय ऑलरेडी तो पयसो ताकडे आसा जाल्यार हे नोटिफिकेशन काडपाची गरज कित्याक लागली. जर सेम आसा न्हू तर सेम आसा डेली आणि मंथली सेम आसा नोटिफिकेशन काडपाची गरज कित्याक. म्हणून आमी म्हणटा की हो एडिशनल बर्डन जो 40 रुपया केला नाजाल्यार जो 2 व्हिलरांक केला तो काडचो आणि हे स्क्रॅप करचो. बाईन सांगलें आमकां हांव सोडणेचो सो म्हाका कितें तर पणजे येवंक जाय कसल्या कामाक येवंक जाय जाल्यार म्हाका हीच रूट लागता. फेरीबोटीनूच येवचें पडटा आनी खंयचो डिफरंट रूट ना म्हाका. सो हो खंयचो अनयूज म्हणजे तुमी आतां म्हणटा पळय टिकेटींग म्हणटा पळय तुमी जे 2 व्हिलर्सींक 10 रुपीज केल्या आनी हेका 40 रुपीज केल्या डेली पासीस तुमी म्हणटा पळय. सो इफ म्हाका डेली येवपाचें ना बेजीस मिन्स कोण आतां कामाक वयता ते डिफरंस गजाल. सो म्हाजें आतां बिजनेस आहा सो म्हाका काय डेली येवपाचें हांगा पडना. सो पासीस म्हाका बेश्टो काडून अनयूज न्ही तो पासीस. समज ती फेरी ना न्ही समज फेरी ना जाल्यार तुका रावंड येवपाक कितले पडटा. रावंड पेट्रोलाकूच कितले पडटा.
अदमास म्हणल्यार व्हडलो रूट हे आसलो व्हडलो आसलो सो आमकां कितें नेक्स्ट 40 रुपये पडटा तुका राउंड रूट पेट्रोलाक कितले पडटले पेट्रोलाक लायफ प्लॅन आमची फ्री दिवपाक जी सर्व्हिस चालू आहा ऑलरेडी चालू आहा तिका न्ही डिफरंट कित्याक करपाचें फ्री दिवपाची तुम्ही म्हणता डेली ट्रॅव्हल करता कितले गाव आसा कितले विलेज आनी अप्रॉक्सिमेटली कितले अशे डेली ट्रॅव्हल करता तांकां इफेक्ट जातलो हे चार्जीसाचो अंदाज इफेक्ट सगळ्या जाणांक जातले न्ही कितले गाव खूप जाणां ऑलमोस्ट मोर दॅन 7 गावांक जावं शकता परत हांव सत्तरीच्यान बिलोंग करता आनी केन्ना समज आमकां जेन्ना आमी जेन्ना हांगासर कामाक येता आमचे भुरगे जेन्ना कामाक येता आनी आमचे चडशे मोस्टली म्हणजे आरटीओ जाले की कसले ऑफिशियल कामां जाले बिचोले नाजाल्यार पेंची जेन्ना आमी बिचोले समज येयले आनी बिचोलेच्यान आमकां पणजे जर ट्रॅव्हल करचें पडलें जाल्यार आमी ही चोडणा फेरी यूज करता आनी चोडणा फेरयेन जर आतां आमकां चार्जीस लायले 2 व्हिलरींक जर चार्जीस लायले जाल्यार फुडें जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करतले बाबा आमकां एक शॉर्टकट पडटा बरोबर गव्हर्मेंटान सर्व्हिस दिल्या म्हणून आमी शॉर्टकट येता नाजाल्यार आमी लॉंग कट येवचे पडटले आसले पण गव्हर्मेंटान पयलीं पासून ही आमकां सर्व्हिस दिल्ली आसा आनी सर्व्हिसूच दितना तर आमकां चार्जेबल सर्व्हिस इतली चार्जेबल ल्हान दिता जाल्यार आमी आनीक तो पेट्रोलाचो जो इतलो टॅक्स वाडयल्लो आसा पळय तो आनी टॅक्स कित्याक पे करुया सावथाक चालू आसा शिरोड्या जाल्यार आमी एकूच सांगूंक सोदता जो सरकार जो आयज डायरेक्ट गोंयकारांच्या पॉकेटाचेर इफेक्ट करूंक सोदता जो आयज सादो मनीस जो एक कॉमन गोंयकार आसा मिडल क्लास गोंयकार आहा आयज तांकां हो खूब इफेक्ट जाता आयज तुमी इन्फ्लेशन आहा आयज रेटी वाडटा पेट्रोलाक खंय पावले जेन्ना तो आयज सुभाष फळदेसाय जो सांगता जो 20 वर्सां पयलीं आपणाक इतली सॅलरी आसली आयज इतली जाल्या आनी तशी म्हारगाय आयज तशीच वाडलेली आसा आयज तुमी हे पळोवंक शकता म्हारगाय कशी वाडल्या पेट्रोल तेन्ना कितले आहले आनी आयज कितले जाला ते जाल्यार आनी दुसरी एक गजाल तो आयज डेव्हलपमेंटाची गजाली सांगता आनी तेंचो सरकार थंयसर गजाली सांगता डबल इंजीन आमचे हे करता आमकां असो सपोर्ट करता हेका मागा मरे डबल इंजिना कडेन आनी हाडा आनी करा डेव्हलपमेंट हेजे फेरी जाय फेरी हाडा आनी जो अनयुटिलायज फंड आहा तोय फंड घाला हेका तो